सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार आयच्या मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिन वासून क्रॉयडन जासिंतो फेर्नांडीस हाच्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. तशेंच दुसरें तेसांव आमी भेटयता मारिया सोंपून गेल्ल्या मारिया उबाल्दिना बारेटो हिच्या ओतम्या पासत देवान तिका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. तशेंच आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात निशा रॉड्रिगीस, जोनस अमन क्वेलो, शेली आफॉन्सो, तांचे देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागुया. विक्टर फेर्नांडीस आपले बरे भलायके पासत मागूंक लायता. तशेंच जी सगळीं बरी नात आनी वेगवेगळे तरेच्या पिडेंत आसात, कोणाची सर्जरी आसा वो भलायकी बिगडलेली आसा, तांचे पासत मागुया देवान तांकां पेकोणेचो हात लावंक. सोंपून गेल्यात तांचोय उगडास करुया लुइजा कुलासो, मायकल, तांकां देवान सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. ह्या सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमच्या भाव भयणीनो, देवान आमकां जायतीं देणी फावो केल्यान, जायते थेवे ट्रेजर्स. आयज ही मिसाची भेट सुरू करता आसतना जण एकलो आमी आमकांच विचारुया, आमचे थेवे खंयचे? आयज आमकां देवान दिल्ले आसात ते ट्रेजर्स खंयचे? इल्लोसो वेळ ओगीच रावन ह्या सगळ्या थेव्यां पासत देवाक आर्गां दिवया. आनी जायते फावटी देव आमच्या जिवितांत दिता ते थेवे आमी समजून घेवंक, ओळखून घेवंक, मानून घेवंक चुकल्या, आमच्याच वाद्याचे जाल्या वा आमी कुड्डेपणां केल्या. असले आमच्या चुकीचे देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव जारून सांगता, मनांतून तोंडाक सुदारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध, म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेंत सुदांचांक वार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूट करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सोम्या काकूट कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, बाग्योंत आल्फोन्सा, तुजे आंकवारीचें देखिवंत जिवीत आज आमी भोगतीन समोरमता. तिच्या पावलांनी चलून तुज्या मोगान सदांच जिवंक आनी मरो पर्यंत त्याच मोगान वाडोवंक आमकां फावो कर म्हूण आमी खालतेपणी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासनान. आमेन. सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप. मोइजेस सिनाय दोंगरा वेलो देंवलो. दोंगरा वेलो देंवताना ताच्या हातांनी साक्षीच्यो 2 पाटयो आसल्यो आनी सर्वेस्परा कडेन उलयल्या उपरांत आपलें तोंड परजोळीत जालां म्हूण मोइजेसाक खबर नासली. आरोना आनी इस्रायेलाच्या पुतां धुवांनी मोइजेसाचें तोंड पळयलें. तें परजोळीत जाल्लें देखून ती तांचेशी वचूंक भियेताली. पूण मोइजेसान तांकां आपयली आनी आरोन सोबेच्या सगल्या फुडाऱ्यांक घेवन ताचेशी आयलो आनी मोइजेस तांचे लागीं उलयलो. तेन्ना इस्रायेलाच्यो पूत धुवो ओदीक लागीं सरल्यो आनी सिनाय दोंगरार उलोवन सर्वेस्परान दिल्ल्यो त्यो सगल्यो आज्ञा ताणें तांकां कळीत केल्यो आनी तांचे लागीं उलोवन सोमतोच मोइजेसान आपलें मुखामळ एका पड्ड्यान धांपलें. सर्वेस्परा मुखार उलोवंक वेतालो तितलेय पावटी आनी थंयसरलो भायर सोरो पर्यान मोइजेस पड्डो काडटालो आनी भायर सरतोच आपणाक दिल्ल्यो आज्ञा तो लोकांक सांगतालो. आनी इस्रायेलाच्यो पूत धुवो मोइजेसाचें तोंड परजोळीत जाल्लें पळयताल्यो. सर्वेस्परा कडेन उलोवंक वचसोर मोइजेस आपल्या तोंडार नव्यान पड्डो घालतालो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा तूं खरेंच पवित्र. परतून म्हणुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा तूं खरेंच पवित्र. सर्वेस्परा आमच्या देवाक वागाणात. ताच्या पांया सोना मुखार साश्टांगी पडून नमस्कार करात. खरेंच तो पवित्र. जबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा खरेंच पवित्र. ताच्या याज्ञिकां मदें मोइजेस आनी आरोन आसले. ताचें नांव घेतोल्या मदें सामुएल आसलो. ते ताका उलो मारी आनी तो तांकां जाप दी. जबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा तूं खरेंच पवित्र. कुपाच्या खांब्यांतसून तो तांचे कडेन उलयतालो. ते ताच्यो आज्ञा पाळटाले आनी ताची समूत सांबाळटाले. जबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा तूं खरेंच पवित्र. सर्वेस्परा आमच्या देवाक वागाणात. ताच्या पवित्र पर्वता मुखार साश्टांगी पडून नमस्कार करात. कित्याक सर्वेस्पर आमचो देव पवित्र. जबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा तूं खरेंच पवित्र. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. सोमी म्हणटा हांव तुमकां इश्ट म्हणटा. कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां तितलेंय हांवें तुमकां कळयलां. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. जेजून लोकाचे उरपंचीक म्हणी सर्गीचें राज शेतान लिपयल्लोल्या एका थेब्या परी कोण एकल्या मनशाक तो मेळटा. तो मनीस नव्यान तो लिपोवन दवरता
आनी त्या विशीं खुशाल जावन वेता आनी आपणा कडेन आसा तितलेंय विकता आनी तें शेत आपूण विकतें घेता. तेच भाशेन स्वर्गीचें राज नाजूक मोतयां सोदूंक भोंवतल्या एका वेपाऱ्या सारकें. एक उंच मोलाचें मोती ताका मेळटूच तो वेता आनी आपणा कडेन आसा तितलें विकता आनी तें मोती आपूण विकतें घेता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वखाणी तुका क्रिस्ता. तुमच्या भाव भयणीनो, मिसाचे सुरवातेक इल्लोसो वेळ ओगी रावन आमी याद केल्या आमच्या जिवितांत थेवे कसले आसात. वॉट आर द ट्रेजर्स दॅट वी हॅव. आनीक दुबाव विरेत हांव समजता आमकां सगल्यांक कसलो ना जाल्यार कसलो थेवो आसा जाचो आमी उगडास करूंक जाता. हो थेवो घडी जावं येता आमच्या जिवितांत जी मनशां आहा ती. थोडे फावटी आमी घडी म्हणपाक पावता म्हाका बरो न्हवरो मेळ्ळा, म्हाका बरी व्हंकल मेळ्ळ्या, घोव बरो मेळ्ळा, बायल बरी मेळ्ळ्या. जायते फावटी आवय बापूय म्हणटात म्हजीं भुरगीं काय बरी. सारको ट्रेजर थेवो, दे आर लायक पर्ल्स. वो घडी भुरगीं म्हणून पावतात म्हजी आवय बापूय म्हज्या आवय बापाय सारकी आनी दुसरी कोण ना. म्हजो व्हडलो ट्रेजर म्हणल्यार म्हजी आवय बापूय. घडी हो ट्रेजर जावपाक जाता आमची जी गिरेस्तकाय आमचे लागीं आसा, जावं आमची भाटां बेसां, वो घडी आमचे लागीं जे पुर्वजांची गिरेस्तकाय जी आमचे लागीं आयिल्ली आसा, जावं तें भांगार वो हेर दुसऱ्यो वस्तू मॅटिरियल्स, तो आमकां थेवो. वो घडी आमचो थेवो जी आमचे लागीं सृश्टी आसा, व्हडांतलो व्हड थेवो आमच्या पुर्वजांनी आमचे पासत सांबाळून दवरला आनी आतां तो आमकां मेळ्ळलो आसा. जावं आमचे लागीं हेर दुसरे थेवे जे आसात ते आमी उगडास करूं येता. भाव भयणीनो, आयज शुभ वर्तमानान आमी दोन भाशेच्या थेव्यांची खबर करता. एक पयलो थेवो जो शेतान लिपलेलो आसलो आनी जो मनीस त्या शेतान वावर करतालो ताका तो मेळ्ळो. तो थेवो सोदूंक भोवूंक ना. वो थेवो सोदूंक भोंवपाचें ताच्या मनान नासलें. ताच्या मनान आसलें फकत शेतान काम करपाचें. आनी आपलें काम करता करता आसतना हो थेवो ताका मेळ्ळो, एक भाशेचो थेवो. जाल्यार दुसरी जी वपार आमकां जेजून सांगल्या तो नाजूक मोतयां सोदूंक भोंवतालो. पर्ल्स सोदूंक भोंवतालो. मोतयां सोदूंक भोंवता आसतना तातूंतलें एक मोती ताका असलें मेळ्ळें की उंचा मोलाचें आनी हें मोती म्हजें करूंक हांव कितें विकूंक पासून तयार आसा. म्हणटच एकलो सोदिनासतना ताका हो थेवो मेळटा, जाल्यार दुसरो सोदून सोदून ताका आखेरेक जशें जेजून म्हणलेलें आसा, सोद आनी तुका गावतलें, दारार मार तें उगडटलें. ते भाशेन हो दुसरो मनीस आसा तो ही मोतयां सोदूंक भोंवतालो ताका तो मेळ्ळो. भाव भयणीनो, आयज आमी कितें काय कितलीं जाणां आमी आयज सोदूंक भोंवतात. सोदूंक भोंवतात ते आयज आमकां जायत्या जाणांक मेळना. थोड्या जाणांक मेळ्ळें, थोडी जाण सुसेग सोदूंक भोंवतात, सुसेगूच मेळना. थोडी जाण भलायकी सोदूंक भोंवतात, भलायकी मेळना. थोडी जाणां फेम सोदूंक भोंवतात, फेम मेळच ना. थोडी जाणां हेर दुसऱ्यो वस्तू वो दुसरो सक्सेस, दुसरें यश सोदूंक भोंवतात, बरें मेळना. थोड्या जाणांक मेळटा. आयज जे आमी नियाळपाक गरज तें हो थेवो मेळ्ळ्या उपरांत आमचें कितें, आमी कसली वागणूक दाखयतात. हाच्या पयल्या वाचपान आमी मोइजेसाची खबर आयकल्या. ह्या दिसांनी आमी मोइजेसाची, देवाची आनी परजेची खबर आयकता. तंबूय तांणी बांदलेलो, जंय जमातीचो तंबू म्हणून देवा लागीं मोइजेस उलयतालो. कोणाकूय जरी तर कसली भासाभास करपाची आसा, उलोवपाचें आसा जाल्यार हे जमातीच्या तंबून तांणी येवन देवा लागीं आनी मोइजेसा लागीं उलोवंक जातालें. काय बरें, एक व्हडलें देणें. जाल्यार जेन्ना देव मोइजेसा लागीं उलयलो आनी ताच्या हातान एक कायदे दिले तेन्ना ताचें मुखामळूच परजळ्ळें, बदल्लें. इतलें परजळ्ळें की लोकांच्यान तें पळोवंक जायनासलें. तें पळयत जाल्यार घडये दोळ्यांचेर कितें तरी येतालें,
पळोवंक जायनासलें, जसो सुर्याक आमच्यान पळोवंक जायना ते भाशेन. आनी ह्या कारणान मोइजेस जितलेय पावटी देवा कडलो भायर सरून पोरजे लागीं येतालो तेन्ना आपल्या मुखामळार पड्डो घालतालो, वेल घालतालो. आनी जितलेय पावटी तो देवाशी येतालो तेन्ना ती वेल, तो पड्डो काडटालो. म्हणटच हेंय एक देणें जें मोइजेसाक फावो केलें देवान. सोदूंक भोंवतालो म्हूण न्हय, पूण आपणाचें एक देणें कशें. तर भाव भयणीनो, आयज आमकां जी देणी दिल्ली आसात ती ओळखून घेतल्यात काय आमी, समजल्यात काय आमी आयज आमचें देणें कितें, आयज आमचें देणें कोण, आयज आमकां हे थेवे दिल्ले आसात ते खंय आसात, समजून घेतल्यात काय. चडशीं जाणां आमी बेश्टें जिवीत चलता म्हूण चलता, चलती का नाम गाडी न्हय तो खटारा अशें म्हणटात. जाल्यार जायते जाणांक आमचे लागीं आसा पूण ते आमचे थेवे म्हूण आमी समजून घेवंकूच ना. आनी ह्या पासत आमी तांकां किकोन केल्या. आनी जायती असली देणी जी देवान आमकां दिल्ली आसात बडे फुकट, आमी सोदूंक भोवंक ना, पूण आमी ती समजून घेवंक ना देखून ती आमी विबाळ्ळी आसात, तांचें निसंटन केल्लें आसा. आयज ही कृपा आमकां जण एकल्याक मागुया. आमी जण एकल्यान प्रयत्न करूंक, आमी जण एकल्यान भार घेवंक, आमचे थेवे समजून घेवंक. आनी ते समजून घेतल्या उपरांत थेवे जे भाशेन सांबाळूंक जाय ते भाशेन ते आमी सांबाळूंक आनी दुसऱ्यांकूय तांचो फायदो वांटूंक. ही कृपा आमकां मागता आसतना व्हडांतलें व्हड देणें, व्हडांतलो व्हड थेवो आमकां जेजू. आनी हो जेजू आपूण आमकां आपणाचेंच मांस आनी रगत दिता, आपुणूच आमचे पासत आजीर जाता. जे भाशेन ताणें आमकां बासायला संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमचे बराबर आसतलो. आनी ह्या पवित्र संस्कारान हुंड्या सोऱ्याच्या रुपान जेजूचें मांस रगत आमकां बदलून मेळटा तेन्ना ह्या भोव पवित्र संस्कारान जेजू आमचे बराबर सदांच आसा. हाच्याहून व्हडलो थेवो आमकां मेळूंकूच शकना. समजून घेतला काय आमी? आमकां ह्या दिसांनी कडेन कुमन्यांव घेवपाक सोयेक ना, आमकां कडेन मिसाक येवपाक आजून पासून सोयेक ना. हो सोयेक आमकां जेन्ना मेळटा तो आमी घेतला काय, घेता काय आमी? आतां सवका आमच्यो इगर्ज परतून उक्त्यो जातात. आमी हो सोयेक घेतल्या काय आमच्यो आळसायो करून वा आमचीं कारणां जीं वेगवेगळीं कारणां आमी दीत आसा तीं कारणां दिवन फकत इगर्जेंतलीं पयस रावतल्या, मिसाचे भेटेवेंतलीं पयस रावतल्या. हो थोडीं जाणां कडेन जावं तो वीकडे जावं तो संडे सोयेक मेळ्ळा हो थेवो म्हजो करून घेवपाक, जाल्यार धांवन येतली. तर ही कृपा आमकां मागून घेवया. आमी आमचे थेवे समजून घेवंक आनी समजून घेतल्या उपरांत आमचे थेवे आमी आपणावंक. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या दादले बलिदान आपल्या मनात घालून आमच्या आनी आमचे पवित्र सुबेच्या देवा सर्वेस्वर मानून घेऊ. कोनवाळ्या बापा, आल्फोन्सा तुज्या भाग्योंत आंकवारीच्या मोगान भरलेल्या जिविता पासत तुका आर्गां दिवन खालतेपणी ही निश्कळूंक बोली आमी तुका भेटयता.
आनी आमचीं काळजां खतखतीत मोगान पेटोय म्हूण मागता. हे परी तुजे भक्तिणीची देख घेवन आमचें जिवीत तुज्या दोळ्या मुखार सदां उक्तें म्हूण ओळखून सगल्या आमच्या करण्याची तुका मानता तसली भेटवणी करूंक आमकां करपा दी. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सर्गीच्या राजा खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें त्या भक्तां पासत तुज्या विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाखाणटा. आपल्या ओरंबाच्या पवित्रपणान तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितान तूं आमकां चाकूंक दिताय. देखून सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 तलवारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संसार मल्ला तुज्या वैभवान. उत्सर्गीत तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांव येता ताका सोय. उत्सर्गीत तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वयचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपोर गोठुया. सोमयाची सोमी होऊनो गाथा. आनी एकाची प्रेमियता. तितलेस्तानी दोय मोगान येसू. आमी तुझे बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची आमी जांचे पासत मागता तांची आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात, लग्नाचो दीस मनयतात तांची. कितें भाशेन युवेन्सियो फेर्नांडीस ह्याय आमच्या भावाची दया कर म्हूण मागता. आंकवार मारी देवाचे माई सांगाती, तिच्या पोती बागयोन जुझे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन जुझे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर.
जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमकां जायते थेबे दिल्ले आसात, आमकां जायती देणी दिल्ली आसात. सगळे आमचे थेबे आनीक एक फावटी आमच्या मनान हाडून ते ओळखून घेवन आनी ह्या थेब्या वरवीं आमचो मोग देवा सवे आमी दाखोवंक आमकां कृपा मागुया. सगळीं बराबर जेजूचे केल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक क्षमा. तुजी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळी पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनान. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत्यान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान. आमेन. सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेरे तूं संवसाराचे पाप काडलेले, आमची काकूट कर. देवाचे शेरे तूं संवसाराचे पाप काडलेले, आमची काकूट कर. देवाचे शेरे तूं संवसाराचे पाप काडलेले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच वरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता. हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडये हे घडये तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तोरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू. आसा म्हूण समजू. हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. Godaj tu ci victory.
ताणी आंकवारीन उत्तम वांटो आपणाक विचून काडलो. तो तिचे लागचो कोणूच काडून व्हरचो ना. प्रार्थुया. भोव कोनवाड्या देवा, भाग्यवंत आल्फोन्साचो संतोसान आमी आज उगडास केला आनी सर्गीच्या जेवणान वांटो घेवन आमी दादोशी जाल्या. ताचे वरवीं पातकाचें बोगसणे, कुडीची भलायकी आनी ओतम्याची घोटाय ह्या संवसारान आमकां दिवं. सर्गीचे मोहिमेक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. भाव भयणीनो, आनीक एक पावटी उगडास करता. आयतारा दिसाक सांगलेलें तें सद्याक आतां आमकां 15 जाणांक इगोर्जेन घेवन मीस करूंक सरकारान परवानगी दिल्ली आसा. हे मतीन दवरून तुमच्या मदल्या कोणाक मिसाक येवपाची खुशी आसा, आमच्या ऑफिसान तुमी फोन मारूं येता वा तुमची मॅसेज धाडूं येता आनी मिसाक येवं येता. भोव करून जीं कोण मीस भेटयतात, जांचो जल्माचो दीस आसा वो लग्नाचो दीस आसा, तांणी असो एक घेवचो आनी मिसाचे भेटेन तुमी वांटो घेवपाक सुरू करचें. आयज सांजेर 7:30 वाजता भोव पवित्र संस्काराची भोजवण जातली. तुमच्या मदल्या कोणाकूय जरी तर येवपाची खुशी आसा हांगासर जाल्यार आमकां फोन करून कळोवचें आनी तुमी येवचें. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. नवेनाची मागणी. शाश्वत आदाराचे माये, पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांयां लागीं हांव प्रार्थांव तुका आनी तुजेर दवरतां सगळो म्हजो विस्वास. एक आकुतीचे माये, चुचुरे कोर म्हजे, हांव आयकतां सगल्यांनी तुका पाचारलेली. आसऱ्या आनी बोरवाशा पातक्यांच्या जा तोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बोरवासो. पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या. उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजी सासणाची चाकून कोशी. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दितां. दिलो देखून म्हाका ताचे काकलुतीन हो विस्वास तुजे ताय. खात्री जशें हांव सत मानतां म्हज्या सासणाच्या साल्वासावाची. कोटा जायते पावटी आदी निर्भागी जावन पडलो. कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणो तुजे मजतीन हांव जैत वतली. हांव जाणो तूं म्हाका मजत दितेली म्हूण. जोर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातेवून पूण भियेतां पातकाचे ताळणेन तुजो आदार मागोना जायन म्हूण
आनी इबाडीत म्हूण आनी इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो. म्हजो आत्मो. हो तर वर्तुता उपकार हो तर वर्तता उपकार जो मागता तुजे ताय. जो मागता तुजे ताय. आनी हांव आनी हांव प्रार्थून मागता रातून मागता तुजे लागीं तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केदना कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळोवंक म्हाका तो मेळोवंक अदीक करून अदीक करून एमकोणाच्या चोपक्याच्या वेळार हेमकोंडाच्या चौक्याच्या वेळार सदांच तुका सदांच तुका उलो मारूंक उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका आनी म्हणूंक तुका ए माये ए माये आदार म्हाका दी. आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये शाश्वत आदाराचे माये निर्मी नाका हांवें निर्मी नाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक. सांडूंक म्हज्या देवाक. आमेन. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासत विनंती कर. नुमान मुरये कृपेन बोललोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा अस्तोऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. वागून मरे देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासत विनंती कर. नुमान मुरये कृपेन बोललोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा अस्तोऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. वागून मरे देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासत विनंती कर. नुमान मुरये कृपेन बोललोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा अस्तोऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. वागून मरे देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. भाग्यवंती मारये वागून मरे आदार दी. आदार दी. ओ दृश्टाक सांपडलोल्यांक दुश्टाक सांपडलेल्या मोजोत कोर मजत कर. ओस्कोत काळजांच्याक ओस्कोत काळजाच्या माग पोचे पासून माग पडचे पासून जा शरातीन जा शहरातली देवाच्या मुणयाऱ्यांची देवाच्या म्हणयाऱ्यांची विनोद कोर विनोद कर. सगळ्या देवाक भेटयलोल्या सगळ्या देवाक भेटयलेल्या अस्तोऱ्यां पासत वस्तुऱ्यां पासत फावो कोर फावो कर. तुजो आदार तुजो आदार सगल्यांक सगळ्यांक जे मागतात जे मागतात तुजो सासनाचो आलाशिरो. तुजो शासनाचो आदार शिरो. तुका केल्या आमचो आसरो हे सायबिणी. आदार दिनार गरजांत आनी दुखी कोंतिनी. प्रार्थुया. ए सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्ली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या ओजापाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदां काल फोड तुजे सोडवणीचो तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सगळ्या पिडेवंतां पासत खेरीत भाशेन ह्या वेळार आमी मागुया जांकां तुमी वळखतात जाणी तुमचे लागीं मागलेलें आसा आपणा पासत माग म्हूण तांचे पासत सगळ्या पासत ह्या वेळार आमी मागुया. आमचो आदार सोमियाच्या नांवार आसा. ताणें स्वर्ग आनी संसार रचला सोमिया म्हजें मागणें आयक आनी म्हजें रुदान तुजेशी पावों सोमिया आसूं तुमचें सवें आनी तुमच्या आत्म्या सवें. प्रार्थना तुका सोमिया देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो कर सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनंदवंत आदारान भाग्योन सदांच आंकवार मरयेच्या ती निवारूंक ह्या काळाचे खोतींतली आनी भोगूंक पावूंक सासनाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूं तुमचे विशीं तुमकां बाळगूं तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखूं तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूं तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेता आनी राजवट करता सासनाच्या सासना. शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं
सूर पदवीदार देवाचें बेसांव बापाचे आनी पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे तुमचे वयर सदां देवूं आनी सदां काल तोगूं आमेन.